आयज आमी काँग्रेस ब्लॉक कमिटी तर्फे आयज आमचे पेडणे डेप्युटी कलेक्टर हांकां आमी एक हायवेचें जे काम चल्लां ते काम सामके एक प्रकारचे धोकादायक चल्लां हेजे बद्दल आमी एक निवेदन दिल्लें आसा आनी त्या कामाची पाहणी करून ज्या ज्या जाग्यांनी ज्या ज्या पॉयंटाचेर जे धोकादायक जे स्पॉट्स आसा ते स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून थंय बरे तरेन एक सारके रोड करचो अशें आमी एक तांकां निवेदन दिल्लें आसा। आयज जशें आमचे सुबोध मालेन सांगल्या प्रमाणे हांगासर आमचे एक भगिनी शिक्षिका हांगासर तिची डेथ जाल्ली आसा, तशेंच कितकेशेच एक्सिडेंट जाता, कितकेशेच लोकांचे डेथ जाता, जाल्यार ह्या सगळ्या हेजेर जे एक्सिडेंटाचेर आनी जे कितें कॉन्ट्रॅक्टराचे चुकीमुळे जे लोकांचे जे जीवन उद्ध्वस्त जाता तेजेर आयच्या आमच्या हे मंत्री आसा जो बाबू आसगांवकर हेजे कितें नियंत्रण आसा आनी हेणी कितें तेज्या बद्दल एक्शन घेतला हे जनतेक सांगपाचें, कारण तो आमकां सांगू शकना, तेणें कांयच एक्शन घेतलेली ना हे आमकां खबर आसा, पूण तेणें पेडण्याचे जनतेक तरी सांगपाचें की ह्या सगळ्या प्रॉब्लम्साचेर तेजी एक्शन कितें आसा, काय तो केवळ फॉरेन टूरच करतलो हे तेणें सांगपाचें। माहिती आहे की उद्या पाऊस पडायचा आता तयारीला आलेला आहे आणि हे जे काय सरकारनं म्हणजे जे मतदारसंघाचे आमदार आहेत आणि गोव्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत ते झोपा काढतायत की काय असं मला वाटतं आहे। मला एवढंच म्हणायचं आहे, पेडण्या तालुक्यात 20 पंचायती, 1 नगरपालिका आहे, डेव्हलप झिरोचा झालेला आहे, मग चाललेलं आहे काय? तर आता एक बाई अशा पद्धती चांगल्यापैकी टीचर जी काय घडलं ते पाहण्यासारखं नाही असं होतं, तर असं होता नाही यासाठी उद्या पावसाळा चालू झाल्यानं करणार काय किती ॲक्सिडेंट होतील ते काय सांगता स्वतः आता आम्ही तिथं डेप्युटी कलेक्टरना लेटर दिलं आहे, त्या पद्धतीत त्याच्यावरती ताबडतोब ॲक्शन नाही घेतली सरकारने तर ताबडतोब आंदोलनाचा इशारा 20 पंचायती आणि 1 नगरपालिका घेऊन आम्ही आंदोलन करण्याच्या मार्गावर येणार आहोत। जो हायवे आसा पत्रादेवी टू धारगळ महाखाजन हो रस्तो गेले 1 म्हयनो काम त्या रस्त्याचे स्टॉप आसा। ह्या खातीर आज आमी पेडणे डेप्युटी कलेक्टराक एक काँग्रेस तर्फे निवेदन दिलां। आमची एक मागणी आसा ती काम जे तेणें क्रिटिकल करून दवरलां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान निदान सर्वीस रोड सुद्धा सारको दवरूंक ना आनी जी मोठ्या प्रमाणात माती डंपिंग केल्या तो जो येणारो पावस आसा थंय मातयेचो चिखल जातलो आनी ते भरपूर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा हे आमी कलेक्टराच्या कानार घातला। अशे निष्क्रिय जे कॉन्ट्रॅक्टर असता तांकां सरकारान ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय आनी जे आतां एक्सिडंट जातात कोण मरतात तो जो इंजिनियर आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचेर मनुष्यवधाचो गुन्हो घालपाची तेचेर गुन्ह्याची नोंद करपाची आयज गरज आसा। हो जे हायवेचेर काम चालू आसा ते सारके निष्क्रिय आणि कमी दर्जाचे काम जाल्ले आसा। खंयच लोकांची सेफ्टी किंवा जे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो करपाक जाय ते करना तो कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी दिश्टी पडना आनी त्या संदर्भात आमी रेजोल्युशन घेवन ऑलरेडी त्या डिपार्टमेंटाक धाडिल्ले आसले आनी अशें आसतना पासून पयर तेंच्यांनी कांयच तेचेर एक्शन घेवंक ना आनी एक्सिडंट जावन आमचेच गांवची एक शिक्षिका थंयसर अंतरली आनी ताच्याच उपरांत रोखडोच ते दुसऱ्या दीस सेम स्पॉटाचेर परतो एक्सिडंट जालो, मेजर एक्सिडंट जालो आनी हे अशा एक्सिडंटाची मालिका ही चालूच आसा। कितलेशेच लोकांचे हात मोडटात, पांय मोडटा, हे पळोवपाक आमकां दुख्ख दिसता। आमचे लोक गांवच्या वतीन नागरीक थंयसर फुडें सरतात कितें तरी काम करपाक, थंयसर प्रोविजन क्रिएट करपाक लागून, पूण तो कन्सर्न इंजिनियर आसा किंवा कोण डिपार्टमेंट आसा, सरकार आसा, ह्या न्हिदलेले आसा काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाला। तांच्या दिश्टी पडना, तांच्या नजरेक येना हे इतलें व्हडलें घडटा तें। जेन्ना त्यांच्या घरान घडटले तेन्नाच ते उठतले, लोकांचो जीव वयता तेन्ना तांकां कांयच पडलेलें ना काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाला। लोक आयज चाळवल्ले आसात, लोक रस्त्यार येतले आनी रस्तो बंद घालपाची तयारी आयज लोकांनी केल्लेली आसा। त्याच्या पयलूच फास्ट जाता तितले बेगीन तेचेर तोडगो काडून पावसाचें कितें तें प्रोविजन करपाक जाय।